भुरग्यांक ऑनलायन शिक्षण हे स्टार्ट केल्लें, पण गव्हर्मेंटान सांगच्या पयलींच ऑनलायन स्टार्ट केलें, पण तेंच्यांनी प्रोविजन अशें कांयच दवरूंक ना. कितें वायफाय लोकांक मेळटा वा ना तें पयलीं पळोवंक ना. आनी तेंच्यांनी आयज ना म्हटल्यार आतां 2 वर्सां जायत येयले, भुरग्यांक खूब त्रास जाता जाल्यार तेंच्यांनी आजून पासून ते प्रॉब्लम ते सोल्युशन आजून तेजेर कांयच काडूंक ना. आमी गव्हर्मेंटाक सगळे आख्या गोंयान आमी मेमोरंडम दिल्लें कलेक्टरा कडेन, कितें जाता इतले 15 दीस आनी हे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे म्हणून. तेंच्यांनी आजुनूय एक्शन घेवंक ना. आमच्या लिडरान तांकां खूब फावटी सांगलां, पूण आजुनूय तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. आनी हांवें पेडण्यान कोरगांव स्टार्ट केलें वायफाय दिवपाक, आनी कोरगांवसून स्टार्ट आतां हे तिसरे कडेन आतां हांव देवळान दिता, एका स्कुलानूय दिला, आनी प्लस हांवें आमच्या ऑफिसान आमच्या महिला मंडळ हें आहा पळय तांकां ह्यासरूय हांवें दिल्लें. अशें करून ह्या भुरग्यांक त्रास जाता ते गव्हर्मेंट कांय पळोवन घेयना. ताका लागून हांवें हें डिसिजन घेतलें, कितें आख्ख्या खंयसर पेडण्यान कोणाक प्रॉब्लम आहा पळय ह्यासर हांव वायफाय पावयतलो. आनी जाता तितले लोकांनी म्हाजे कडेन येवचें आनी एटलिस्ट 50 भुरगे तरी आसचे एके कडेन, आनी देवळान तेंच्यांनी आमकां परमिशन दिवचें, तशेंच खंयसर हॉलान म्हणू नाका नाल्यार स्कुलान अशें आमकां हें दीत परमिशन जाल्यार हांव खंयसरूय तांकां दिवपाक रेडी आसतलो. आनी भुरग्यांक हांव सांगता तुमी बरें शिकचे, आनी फुडें हांव फ्युचरान समज जालो MLA पेडण्याचो जाल्यार शिक्षणा कडेन केन्नाच खंयसर कॉम्प्रमायज जावंक दिवचो ना. आनी म्हाजो सगळ्यान सपोर्ट पयलो शिक्षणा कडेन भुरग्यांक लागून आसतलो. आज आमच्या मध्ये MGPचे लीडर प्रवीण आलेकर सर हांगा वायफाय स्टुडंट्सांक उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा. एक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. हांगा खरेंच प्रॉब्लेम जातालो आमकां इंटरनेट बी कांय कनेक्टिविटी नासली. फाटल्या दिसांनी जिओचे जर सामकें हे जाल्ले, आयडिया मदीं येता डिसअपियर जाता. आतां ही एक कंटिन्युटी सर्वीस मेळ्ळी जाल्यार एक भुरग्यांक बरें जातलें.